देशांतली चडशी लोकसंख्या गावात राबितो करतात। ते खातीर गावाची उदरगत जावपाक जाय अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें व्यक्त केलां। ग्राम स्वराज संकल्पनेंतल्यान महात्मा गांधीन गांवांक सशक्त कशें करप आनी कित्याक करप ताची जाणविकाय समाजाक करून दिल्ली। ही संकल्पना त्या काळात तितकीच आयच्या काळान लेगीत तितक्याच नेटान राबोवपाची गरज आसा अशें मत राज्यपालान व्यक्त केलां। Such a resemblance, similarity is also seen there, and I am using this time for appreciating you people. A real life of India rests in villages. Our Vice Chancellor in his speech stated that 70% of the population are from villages. You see, that is why our Gandhiji, during the time of freedom struggle, not after obtaining freedom in 1947 or 1961 in Goa,